प्रितीच्या भाव भयणीनो, कुटुंबीक मूल्य हो विशय घेवन आयज आमी नियाळ कोत्तले. बायबलाचेर नदर मारीत जाल्यार वी हॅव सर्टन बिब्लिकल फॅमिलीज. पयलो कुटुंब आदाम आनी एवेचो, तांची भुरगीं केन, एबल आनी तांची भुरगीं. मागीर अब्राहमाच्या कुटुंबा वयर आमकां वाचूंक मेळटा. नोवाचो कुटुंब आसा आनी आदल्या करारांतले सगळे कुटुंबाच्यो काणयो वाचले उपरांत आमी मागीर नव्या करारान पावल मारता आनी थंयसर आसा पवित्र कुटुंब, होली फॅमिली, जुजे, मारिया आनी जेजू. हजारां वर्सां आमी पळयता देर इज समथींग कॉल्ड ट्रेडिशनल फॅमिलीज. म्हणजे इतलीं वर्सां कशे भाशेन हे कुटुंब चल्ल्या ते आमी आयकोन जाणाव आनी वाचून जाणाव. आनी जी कोण सिनियर सिटीजन्स पळय आसा तुमी तो अनुभवला. पूण आयज काल आमी अंतर कोत्ता ट्रेडिशनल फॅमिलीज आनी मॉडर्न फॅमिलीज म्हणून. आनी जायते पावटी ही शिंगां आदोतात. जाणट्यांची स्टायल एक कुटुंब चलोवपाचो आनी ह्या आधुनीक काळार जी लग्न जातात तांची स्टायल कुटुंब चलोवपाचो. ट्रेडिशन आनी मॉडर्न हाचेर क्लॅश जाता. आतांची भुरगीं आनी आतांचो लोक आदल्या तेंपार पळय कितें घडटालें ती जायते पावट मांडून घेवंक सोदिनात. पूण अशीं पळोवंक गेल्यार आदल्या तेंपार 2-3 तुमकां देखावे हांव दितां. सगल्या संवसाराक, सगल्या समाजांनी आदल्या तेंपार सोयरीकी जाताल्यो, उतर जातालें, मागीर लग्न जातालीं, मागीर मोगान पडटालीं आनी आपले कुटुंबीक आनी लग्नीक जिवीत जियेतालीं. आतां मॉडर्न टायम्स फाटलीं 30-40 वर्सां जे अमेरिकाक घडटा, युरोपाक घडटा तें आमच्या गोंयांत पावलां. आनी नाव टुडे गोवा इज नॉट डिफरंट फ्रॉम दीस वेस्टर्न कंट्रीज. पूण जायते पावट इमिटेशन चलता. इमिटेशन म्हणजे जावं सोशल मिडियाक लागून, टीव्ही लागून, इंटरनेटाक लागून, जंय ती लायफस्टायल फॉलो करतात ती आमी हांगासर गोंयांत करूंक सोदता. आनी जेन्ना जावं आमचे वडील, जावं आवय बापूय, जावं पाद्री माद्री बोट दाखयता आनी म्हणटा बाबा हें सारकें ना, भुरगीं आमची जायते पावटी रिवोल्ट जातात. थोडे दीस फावटी हॅलोवीन म्हणून फेस्त केला. आयकलां हॅलोवीन म्हणून? हे हॅलोवीन फेस्त हो सेलिब्रेशन हो गोंयचो कल्चर न्हू. आमच्या समाजान तें नासलें. तें कमी जालें आयर्लंड त्या देशांत. आनी जेन्ना आयरिश लोक अमेरिकाक गेलो वो दुसऱ्या देशांनी गेलो, भोव करून इंग्लंडाक हिंगा थिंगा, तांणी तें हॅलोवीन कल्चर स्टार्ट केलो. आतां तो कल्चर गोंयांत पावला. शिमित्रीन वचोन फोटो मारप, मेलेल्यांची आंगवस्त्रां घालून, ड्रेसां करून हो कल्चर गोंयांत पावला आनी स्लोली स्टार्ट जाला. आनी आमची मॉडर्न भुरगीं ती थोडीं फॉलो करूंक लागलीं. हांवें एक व्हडलें आर्टिकल बरयलेलें न्यूज पेपराचेर आनी सोशल मिडियाचेर, तुमच्यान वाची येता. एकले इश्टिनीन म्हज्या फेसबुकार हे सगळे ड्रेसान फोटो घालून, भुतां कशीं न्हेसोन फोटो घालून फेसबुकार घातले. आनी थंयसर बरयता हॅलोवीन इज कॉलिंग द स्पिरिट्स ऑफ द डेड. हांवें थंयसर बरयलें म्हज्या इश्टिणी हें तुवें फेसबुकार पळय कितें घातलां तें सारकें ना. कॉलिंग द स्पिरिट्स ऑफ द डेड इज डेंजरस, इज सॅटॅनिक. आमची कातोलीक पवित्र सभा असल्याक थँको दिना, पाटिमो दिना. कॅथलीक चर्च डज नॉट एनकरेज सच सेलिब्रेशन्स. म्हजी इश्टिणीन हो म्हजो कमेंट दुसऱ्यांक पावतलो, दुसरीं वाचतलीं आनी ताचो फोटोशॉप शो पिड्यार जातलो म्हणून कमेंट डिलीट केलो. हांव कितें सांगूंक सोदतां, आयचें पळय जनरेशन पळय आसा
तांकां कितें बरें सांग मांडून घेवंक रेडी ना. तें तुमचें आदलें, तें पुर्वजांचें. दीस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड. ताकाच लागून आदले ट्रेडिशनल फॅमिलीज आनी मॉडर्न फॅमिलीज क्लॅश जाता. दुसरें म्हणटा तें आमी सजमतालीं सदांच काजार जालें म्हणटच बायलांनी घरा रावपाचें आनी घोवाचो वो सासूमांयचो सासूपायचो परामोस करचो, भुरगीं ह्या संवसारान हाडचीं आनी तांकां वाडोवचीं अशें आमी चिंताले. परंतु इतिहास वाचीत जाल्यार आदल्या तेंपार जावं इंडियेक आफ्रिका खंयसरूय वच, त्या टायमार भुरगीं घरा जातालीं. एक मिड वायफ म्हणून आसताली. आमच्या गोंया पासून 50 वर्सां फाटीं वाचून जाणा थोड्या पाट भुरगीं शेतान पासून जातालीं काम करता त्या जाग्यार. आनी 50 years बॅक वचत जाल्यार जेन्ना भुरगीं घरा जाता वो शेतान जाता वो भाटान जाता काम करता त्या वेळार भुरगीं सदांच माय पाय सांगात आसतालीं. आय एम नॉट जजिंग, आय एम प्रेझेंटिंग टू यू वॉट वॉज बिफोर. आनी कितें काय म्हणल्यार आमी सजमता वस्तोरी सदांच घरा आसताली ती फोट. वस्तोरी आदल्या तेंपार सदांच आपल्या घरकारां सांगाता जावं शेतान जावं भाटान काम करूंक बायलां भुरगीं सांगत आसतालीं. म्हणजे भुरग्यांची नर्सरी प्री प्रायमरी सगळीं थिंगा शेतां भाटान जातालीं. वुमन वॉज ऑलवेज आउटसायड द हाऊस वर्किंग. शी वॉज नेवर कन्फायन्ड टू द किचन. आतां कितें जाता, आतां जायतीं आवय बापूय येता म्हणटा फादर म्हज्या भुरग्यां पासत माग, फादर म्हजीं भुरगीं आयकना, कितलें सांगल्यार आयकना. टुडे देयर इज अ ह्यूज क्लॅश बिटवीन पेरंट्स अँड चिल्ड्रन. हांव सदांच म्हणटा 10-12 वर्सां ससोर भुरगीं तुमचीं. एक पाट 12 जालीं, वन्स दे एंटर टिनेजहूड 13, 14, 15 भुरगीं समाजाचीं संवसाराचीं. हें कितें जाता, 13-14 वर्सां जालीं म्हणटच दुसरे फ्रेंड मेळले, दुसरे सांगात मेळले, सोशल मिडिया मेळली, भुरग्यांक पाकां फुट्टात. आनी भुरग्यांक पाकां फोडलीं म्हणटच भुरगीं आवय बापायचें आयकोंक सोदिना. 12 वर्सां मेरयान भुरग्यांक आवय बापूय जाय. 13 वर्सां सुरू जालीं म्हणटच 9th 10th पावलीं म्हणटच भुरग्यांक आवय बापाय नाका, भुरग्यांक इश्ट मित्र जाय, मायन पायचे फकत पयशे जाय. So there is open rebellion. आदल्या तेंपार कितें जातालें, आदल्या तेंपार भुरगीं आवय बापाय सांगता शेतान भाटान काम करून दिसभर काम करून भुरगीं टायर्ड जातालीं. मागीर घरा येतोच माय पाय लागीं जबरदस्त झगडी करूंक उलोवंक ताकत ना. नो म्हणल्यार न्हिदप. म्हाका उगड आसा म्हज्या भुरगेपणार पाय म्हणटालो 7 जालीं, इगोजेची गांठ जाली, सगल्यांनी घरा भितर सरोंक जाय. आमी 5 भाव, 5 जाण फुटबॉल शो हिंगा शो कितें हुंयसरी वचो. 7 जालीं आमी घरान भितर. 7 माय म्हजी आमोरी सुरू करताली. आमोरी जाले, न्हावपाक गेले, इल्लें लिसांव केलें, 8:30 9 म्हणल्यार जेले, 9:30 म्हणल्यार न्हिदले. आतां खंयचो कुटुंब 9 9:30 म्हणल्यार न्हिदता? खंयचो? जेयतात 11, मागीर सोशल मिडिया 12 1 न्हिदतात. दॅट्स नॉट गुड फॉर द फॅमिली. पूण आतांच्या भुरग्यांक सगळें रेडीमेड मेळलां, सगळें रेडीमेड, वावर ते करिनात घरा. सो देर इज लॉट ऑफ एनर्जी विदीन द बॉडी. आनी ती एनर्जी माय पाय लागीं झगडोंक ती वापरतात. So this is a tradition versus modern families. Pridhichano, फाटलीं 30-40 वर्सां there are certain modern trends. ही थोडी स्टायल कशी आयल्या, certain trends. आदल्या तेंपार पळयात टीव्हीचेर सिरियल पळय तूं, पिक्चरां पळय तूं, एडवर्टिजमेंट पळय तूं, हे सगळे एडवर्टिजमेंट सिरियल फॅमिलीक सेंटर धरून कोत्ताले. पाय माय भुरगीं बाजारान वेता, ओ पाय माय भुरगीं गाडी घेवंक वेता, ओ पाय माय भुरगीं इगोजेन बाराबर वयता.
म्हणूनच आमचो फोकस आमचे लक्ष कुटुंबाचेर आसलें रायट अप टू द 90s. आफ्टर 2000 एवरीथिंग चेंज्ड. आतां पळयात, आतां एडवर्टिजमेंट पळय, कोण कार घेवंक वचत जाल्यार काराचो एडवर्टिजमेंट, माय पाय भुरगीं ना, कोण बिकिनी घालून चेडूं उबी आसता. आमची सिरियलां, आमची पिक्चरां, they don't focus on the value of family, they focus on extramarital affair, they focus on single life, single parent, divorce. शिफ्ट जाल्या, बदलला. आदल्या तेंपार काय बरें दिसतालें भुरग्यांक घेवन पिक्चरांक पळोवंक, सिनेमान वचोन, थिएटरान वचोंक. आयज काल भिरांत दिसता. भुरगीं आसत जाल्यार थंयसर दाखयता तें सारकें आसा ओ ना. एवरीथिंग हॅज चेंज्ड. व्हॅल्यूज हॅव चेंज्ड. जी मुल्यां, जी तत्वां आमकां चड म्हत्वाची आसली हजारांची हजारां वर्सां, नाव दे हॅव फॉलन लायक अ पॅक ऑफ कार्ड्स. जशे परी एक ग्लास जमनीर पडटच फुट्टा, ते भाशेन ही आमची मुल्यां, आमची तत्वां फुटोन बिगडोन गेली. दीस आर द मॉडर्न ट्रेंड्स. आदल्या तेंपार जरी तर एक चेडो मोगान पडले आनी मोगान पडोन लग्न जावच्या आदीं कुडीचो संबंद जोडलो आनी चुकीन तो चेडूं गोरबेस जालें, आदल्या तेंपार ती बेगेच्या बेगीन काजार जावंक त्या भुरग्याक एक बरो कुटुंब, एक बरें घर दिताली. आयज काल जावं लग्ना पयलें वा लग्ना भायर गोरबेसो जाय जाल्यार द फर्स्ट थिंग दे थिंक इज अबाउट एबॉर्शन. त्या भुरग्याचें चिंतिना, त्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतिना, त्या भुरग्याक एक बरो गरोबा दिवंक चिंतिना. द फर्स्ट थिंग दॅट हॅपन्स इज एबॉर्शन. आनी अशी मेंटॅलिटी, असलें चिंतप भितर सरलां, ही अमेरिकन लायफस्टायल. असलें चिंतप भितर सरलां देखून वर्साच्या वर्सा 50 million एबॉर्शन्स इन द वर्ल्ड. संवसारान वायट कित्याक आशेना, संवसारान दुखां कित्याक आशिना, संवसारान प्रॉब्लम कित्याक आशेना, संवसारान कोस्ट आनी खुरीस कित्याक आशेना. वेन यू बिगीन द प्रॉब्लम इन द वूम ऑफ द मदर, ऑल प्रॉब्लम स्टार्ट्स. जेन्ना देव जिवीत दिता, सुरवातेकूच मनीस तें जिवीत नोपयत करता, कातरून उडयता. वाय विल देर नॉट बी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड? आनी आमी चिंताव ह्या संवसारान शांती कित्याक ना? पीस बिगिन्स इन द वूम ऑफ द मदर. These are the modern trends. आनी एक ट्रेंड स्टायल नवें चिंतप भितर सरलां आमच्या समाजांत. भोव करून तरणाटी म्हणटात सोशल मिडियाचेर ऑनलायन कमेंट करता, विच इज बेटर, रिलीजन इज बेटर ऑर ह्युमॅनिटी? आमकां धर्म जाय वो आमकां एक मनीसपण जाय? धर्म आहा जाल्यार देव आसा न्हू, देव आसा जाल्यार जिवीत आसा न्हू. जिवीत ना, देव ना, धर्म ना, मनीसपणान खंयचें येतलें? The source of humanity is God. तूं तो धर्माक मानिना म्हणजे तूं देवाक मानिना, देवाक मानिना म्हणजे देवाचें मानामेन मानिना. देव ना, देवाचें मानामेन जाल्यार मनशेपणान कितें उरलां? मनशाकूल हूंय आहा. When you cut off the source, हे मूल आमचें पळय आसा तें कातरलें जाल्यार आनी मनीसपण हूंय उरलां. It's a wrong thinking to say that I believe in humanity and I don't believe in God. हे मॉडर्न ट्रेंड नवें चिंतप भितर सरलां. प्रितीच्या बाबडेनो, हे सगळें जें मुखार हांवें तुमच्या मुखार हांवें दवरलां ताचे दोन परिणाम आसा. दोन परिणाम. असली लायफस्टायल कंटिन्यू जायत जाल्यार, असलें चिंतप आमी फुडें व्हरत जाल्यार आनी आमची भुरगीं असलें चिंतप घेवन पावल मारीत जाल्यार दोन परिणाम. पयलो म्हणटा तो ब्रेकअप ऑफ द फॅमिली. Breakup of the family. America nearly 46% single parents. Nearly 46% single parents.
आयज काल आमी कितें म्हणटा आमचे ट्रेंड्स लग्नीक जिवितान मातशे प्रॉब्लेम जाले बिस्पाच्या घरा धाडली फायल डिवोर्स. हांव समजून जाणा थोड्या लग्नीक जिवितान भरपूर त्रास जावं दादल्यांनी आनी भोव करून बायलांनी चड सोंसला. आनी हांव म्हणटा थोड्या दादल्यांक काजारी जिवीत फावो न्हय. दे डोंट नो हाव टू बी गुड हजबंड्स अँड हाव टू बी गुड फादर्स. तेच भाशेन थोड्या बायलांक लग्नीक जिवीत फावो न्हय. दे डोंट नो हाव टू बी गुड वायफ्स अँड गुड मदर्स. हांव असल्यांचें उलयना. पूण नॉर्मल आमी लग्नीक जिवीत आनी कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना मातशें कितें प्रॉब्लेम जालें, मिसअंडरस्टँडिंग जालें, झगडीं जालीं, डिवोर्स. That is the modern problem. So break up in the families. Break up in the families. आनी दुसरो परिणाम जावन आसा, दुसरो परिणाम एकसुरपण. एकसुरपण, लोनलीनेस. आयज काल भेट दिया तुमचीच इश्टा मित्रां, तुमची शेजारी, तुमचीच काजन्स तुमी जाणात हाव लोनली दे आर. आमी स्ट्रेस 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 म्हणटा. हे स्ट्रेस कित्याक? एकसुरपण सुबेज जाले म्हण तो स्ट्रेस येता आनी आमी चिंता हे लग्नीक जिवीत कित्याक, हो संवसार कित्याक, हे जिवीतूच कित्याक? वाय डीड गॉड क्रिएट मी? सो सेकंड परिणाम, दुसरो परिणाम म्हणटा तो लोनलीनेस, एकसुरपण. कितल्या कुटुंबीक जिवितान फॅमिलीनी एक वस्तोरी एकसुरी आसा. घोव आसतना भुरगीं आसतना एक वस्तोरी एकसुरी, बायल आसतना भुरगीं आसतना एक दादलो एकसुरो. वाय? कित्याक हो संवसार सांगता हांवें ह्या संवसारान जियेता आसतना म्हजींच स्वप्नां हांवें पुरी करूंक जाय. म्हजी कुशलकाय चड म्हत्वाची, फॅमिलीची कुशलकाय, भुरग्यांची कुशलकाय तें चड इम्पॉर्टंट न्हू. हांवें म्हाका जाय ते भाशेन ह्या संवसारान जियोंक जाय, वडील सांगता ते भाशेन न्हू. So when you have a different type of thinking, you are going to suffer and suffer alone. आनी ताकाच लागून आमी पळयता आयच्या कुटुंबीक जिवितांत कितलीं मनशां, कितले फॅमिलीज, कितले कुटुंब सफर जातात. कितलीं जाणां एकसुरी आसात. आनी हें दूख पळोवन, कुटुंबीक दूख पळोवन दुसरी म्हणटात काजार जावन कसलो फायदो, हांव काजार जायना. काजार जावन कसलो फायदो, हांव काजार जायना. लूक अरावंड. हांव काजार जाल्यार ताच्या भाशेन डिवोर्स जाय जाल्यार हांव काजार जायना. हांव काजार जावन ताच्या भाशेन सफर जाय जाल्यार हांव काजार जायना. पूण बायबल कितें म्हणटा? सुरवातेकूच देवान म्हटलें इट इज नॉट गुड फॉर अ मॅन टू बी अलोन. म्हणजे वी आर सोशल बिंग्स. आमकां देवान रोचल्या एका समाधान जिवंक. वी आर नॉट टार्झन लिव्हिंग अलोन ऑन एन आयलंड. समाज गरजेचो. हे नातें, रिलेशनशीप संबंद पळय आसा तो गरजेचो आमच्या कुशलकायेक. You can't be happy, fully alive if you are alone. ज्या मनशाक देवाचें उतर सजमता आनी ज्या मनशाक देवाची खोशी सजमता तो देवाच्या मार्गदर्शनान चलता. पण ज्या मनशाक देवाचो मोग ना, देवाच्या उतराचो मोग ना, देवाचें ताका पडलेलें ना, बायबल वाचिना, most likely he will go with the trends of the world. With the trends of the world. मागीर कितें जाता? भाग्योन आगोस्तीन सदांच म्हणटालो our hearts are restless until they rest in you. ह्या संवसारान सगळें हांवें अणभवलें तरी म्हज्या काळजान शांती ना, सोबसकाय ना. तो जागो काळजांतलो फकत देवान भरूं येता. म्हणजे संवसाराच्या नोदरेन आमी वचत जाल्यार जे संवसार आमकां दिता, ऑफर करता तें आमी सगळें घेत जाल्यार जावं दुडू, जावं बाटा बेसां, जावं कुडीची आस, जावं सोबिताय, ब्युटी, वॉट एवर, यू टेक एवरीथींग. एट द एंड ऑफ द डे यू स्टील फील लोनली. Only God can fill that gap.
ओनली गॉड कॅन फिल द गॅप. प्रितीच्यानो, हांवें तुमकां जाय तें सांगलां, बट देर इज गुड न्यूज. बरी खबर म्हणटा ती अजुनूय देवा कारगा आमच्या गोंयांत आमचे जायते कुटुंब बरे आसात. अजुनूय आमच्या गोंयांत ही तरणाटी लग्न जावंक आशेतात. अजुनूय आमच्या गोंयांत जायतीं जाणां म्हणटात एक कुटुंब गरजेचो आनी भुरग्याक ह्या कुटुंबांतल्यान वयर काडूंक एकदम गरजेचें. थँक गॉड वी आर स्टील ऑन द रायट ट्रॅक. वी आर स्टील ऑन द रायट ट्रॅक. जरी तर आमचे कुटुंब देवाक मानवता तसले जातले जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो. आनी त्यो 3 वस्तू जावन आसा ABC. हांव तुमकां इंग्लीश शिकयना, बट पॉयंट दोता, मुड्डे दोता. ABC. फर्स्ट A म्हणजे कितें? एक्सेप्टन्स ऑफ गॉड्स वील. एक्सेप्टन्स ऑफ गॉड्स वील म्हणजे देवाची खुशी मानून घेवंक. हांवें आतांच वाचलां वांजेल, आंकवार मारिया म्हणटा तुजी खुशी जावं, आय एम युअर हँडमेड. एक्सेप्ट गॉड्स वील. एका दादल्याक जी तुका वस्तोरी फावो जाल्या, एक्सेप्ट हर एज शी इज. एका वस्तोरेक दादलो फावो जाला, एक्सेप्ट. तुमकां भुरगीं फावो जालें, एक्सेप्ट देम एज दे आर. जायते फावटी आमी पळयता कितले दादले आपल्याच बायलेक सोकला उडयतात. कितले दादले आपल्याच बायलेच्यो जाती काती वयर काडटात. कितली आवय बापूय आपल्याच भुरग्यांक घरांत कोण गॅस्ट येयली सोयरेदार म्हणटा कंपेर करून सोकला उडयतात. देर इज नो एक्सेप्टन्स. थोड्या फावट एका दादल्याक एकल्या चेडवाचो मोग जाता, पूण तें चेडूं मेवना. दुसऱ्या चेडवा लागीं लग्न जाता, पूण त्या दुसऱ्या चेडवाक आपली वस्तोरी आपली पोतीन म्हणून बांदून घेयना. देर इज नो एक्सेप्टन्स. आमी देवान दिल्ल्या जावं पोती, जावं पोतीन, जावं भुरगीं, जावं फामील, जावं ती सोयरीं दायरी, आमी तर बांदून घेयना, स्विकार करिना. प्रॉब्लम. The moment you accept your family as they are, ती जावं गरीब, ती जावं दुयेंत, ती कोणीय जावं ती, कसल्या रंगाची, कसल्या जातीची, the moment you accept your family, there is joy in the heart. ती कुशालकाय, कुटुंबीक कुशालकाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. जो कुटुंब देवान तुका दिला तो एक्सेप्ट करा. पोतुना म्हणटा थोड्या कुटुंबांनी थोड्यांक लग्नीक जिवीत फावो ना. That is, I'm not talking about those families. I'm talking about normal families, normal Christian families. कित्याक हांव आयकोन जाणा, म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां, people have suffered horribly. दुसरें म्हणटा तें B म्हणटा तें बिलॉंगिंगनेस. एक दादलो जावं एक बायल जावं एक भुरगीं जाय, they must belong to the family. ओ म्हजो कुटुंब, ओ म्हजो बापूय, ही म्हजी पोतीन, ही म्हजी आवय, ही म्हजी भुरगीं. Everybody should have that security of the family. कितलीं भुरगीं भितात, फादर आय एम नॉट कम्फर्टेबल इन माय ओन हाऊस. कितल्यो बायल्यो आवयो भितात, फादर घरा वचोंक भिरांत दिसता. गोरकार मार घालतलो, गोरकार सोरो पितलो, गोरकार वॉशिंग करतलो, भिरांत दिसता. कितले दादले बायलांक भितात. कितल्या दादल्यांनी नोईन्स आपल्या बायलेचें नांव उबयलां, आपल्या भुरग्यांचें नांव पासून उबयलां. तातूंत तुमी सगळीं जाणात, तातूंत व्हडलें उलोवपाचें न्हू. I just want to make it a point, everyone should feel belonged in a family. हें म्हजें घर, हो म्हजो कुटुंब, हातून म्हाका सेक्युरिटी आसा, हातून म्हाका सगळी गोठाय आसा, हातून म्हाका सगळी शक्ती आसा. Everybody should be able to say this. सगळ्यांक आमकां सरनेम आसा न्हू. कोण फेर्नांदीस, कोण मिनेझीस, कोण डिसूजा. ही सरनेम कित्याक? This surname shows that you belong to this family. बेश्टें नांव घेतल्यार कांयच कळना. म्हजें नांव नेल्सन. नेल्सन म्हणल्यार 100 जाण नेल्सन आसा. पूण जेन्ना हांव म्हजें सरनेम वापरता लोबो,
सगळीं जाणां ही बिलोंग्स टू लोबो फॅमिली, ही बिलोंग्स टू मिनेझीस फॅमिली, ही बिलोंग्स टू डिसोजा फॅमिली. दॅट सरनेम गिव्स अ सेक्युरिटी एंड आयडेंटिटी. आनी आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय जावन आसा सर्गींचो बाप. आमचे सरनेम म्हणजे जावन आसा क्रिश्चन. उगडास दोतचो. आमी दुसऱ्या भाशेन लोक न्हय, आमी दुसऱ्या धर्मा भाशेन लोक न्हय. वी आर क्रिश्चियन्स अँड आवर आयडेंटिटी इज इन गॉड द फादर, बिकॉज जीसस इज एल्डर ब्रदर. उगडास दोतचें. म्हणून आमचें जिवीत, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावंक जाय, बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड्स फॅमिली. आनी आंकवार मरियान तेंच करून दाखयलें. पयलीं देवाची खुशी मानून घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चलता. आनी ह्या संवसाराक दाखोवन दिता, आय एम द हँडमेड ऑफ गॉड. आय एम द हँडमेड ऑफ गॉड. British Bhavano, when you belong to the family and when you read the word of God, you must read Deuteronomy chapter 11 verse 18 to 20. Deuteronomy chapter 11 verses 18 to 20. थंयसर यावे म्हणटा, म्हजें उतर तुमच्या कपलार बांदात, म्हजें उतर तुमच्या हातार बांदात. रिमेंबर माय वर्ड. आनी कसली देवाची उतरां? देवाचे 10 मानामेंट. देवाचे 10 मानामेंट. डोंट फॉरगेट. ह्या संवसारान जायते आमकां पळोवंक मेवता, जायते आयकोंक मेवता, जायत्यो ताळयो येता, अँड वी फील लायक एम्ब्रेसिंग देम. ताकाच लागून सर्वेस्पोर देव म्हणटा, रिमेंबर माय वर्ड. म्हज्या उतराचो उगडास जोरा. आनी उगडास कसो येतलो? तकलेक बांदात, हातार बांदात. मिनींग रिमेंबर ऑल द टायम. आनी देवाचे उतर म्हणटा, तुमच्या देराच्या दार पळय आसा थंयसर बांदात. हांव म्हणून प्रॅक्टिकली तुमी बांदोंक जाय. हांव कितें म्हणटा, देवाचो उतराचो उगडास करा. लेट युअर लायफ बी गवर्न बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आनी हेंच ड्युट्रॉनॉमीचें पुस्तक म्हणटा, तें भुरग्यांक शिकोयात. तें भुरग्यांक शिकोयात. 2 वर्सां जालीं, भुरगो चलोंक लागलो, पयलो हातान कितें पडटा? मोबायल. विच इज बॅड. मोबायल. पूण देवाचें उतर म्हणटा, भुरग्यांक शिकोयात. अँड फायनली ABC. सी इज कमिटमेंट टू द वील ऑफ गॉड. कमिटमेंट म्हणजे कितें? दी देवाची खुशी कितें येवं, हांव सदांच विस्वाशी रावतलो. फेथफूल टू दीस वील ऑफ गॉड. आनी आंकवार मारिया दाखोवन दिता, कितले प्रॉब्लम येवं, कितले कोस्ट येवं, शी इज फेथफूल टू दी येस शी सेड टू एंजल गॅब्रियल. हाच्या वयर आमी फाल्यां परवां नियाळ कोत्तले. कमिटमेंट. देवान तुका आपयला, देवान तुका मागला, विंचून काडला, तुवें वय म्हटलां. भोव करून बावतिस्मा साक्रामेंताचो बावतिस्म घेवन वय म्हटला. बी फेथफूल टू गॉड्स विल. And then you will have all the glory like Mary in heaven. प्रतीच्या बाबड्यानो, ह्यो थोड्यो वस्तू मनान आमी दवरच्यो. संवसार सांगता तें आमी आयकोचें न्हू. देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकोया. आनी आमी अशें करीत जाल्यार आंकवार मारी भाशेन आमकांय स्वर्ग फावो जातलो. आमी दाव्यान आनी उजव्यान जेजूच्या सायडीक आमी स्वर्गार बसतले. हेंच जावं खतखत्यान आंकवार मारयेचो आदार आमी मागुया. देवाची कृपा जोडून घेवया. आमेन.